नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मांद्रे जुनस वाड्यार तळयेंत पोनेळ उमथलो, 2 जाण नेपाळी बुडले, एकल्याक वाटोवपाक येस, दुसऱ्याक बुडून मरण। बसींनी प्रवास करपी बायलांक तिकेटीन मेळटली 50% सूट। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। सांखळे म्हजी बस येवजणेचो शुभारंभ। नुस्तें मोगी गोंयकारांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ। सुरावले वाठारांत नुस्तेकांनी विकताली पौशेल्लें नुस्तें। सोपो कंत्राटदारान प्रकार हाडलो उक्ताडार। नुस्त्याची विक्री केली बंद, नमुने धाडल्या चांचणेक। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर कांय जाण रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करतात। अपघाताची शक्यताय, प्रशासनान दिवचें लक्ष, मडगांवकारांची मागणी। दिव्यांगांक 2000 पावनात, 6000 दियात। पयशे वाडोवन दिले ना जाल्यार करतले आंदोलन। पणजे फेरीबोटी कडल्यान नो पार्किंग झोनात गाडयांची पार्किंग, थळाव्यांक जाता त्रास। ट्रॅफिक पुलिशेन सांगून गाडयो लायतले काडपाक। न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायाचे मत। म्हायती आनी आतां खबरो विस्तारात। मांद्रे जुनस वाड्याचेर तळयेंत पोनेळ उमथिल्ल्यान नेपाळी नागरिकाक बुडून मरण आयलें। 2 नेपाळी नागरीक पोनेळांतल्यान प्रवास करताले तेन्ना तोल गेल्ल्यान दोगूय उदकांत पडले। एकल्याक थळाव्यांनी वाटयलो जाल्यार दुसऱ्याक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। बुडून मरण आयिल्ल्या नागरिकाक थळाव्यांनी उदकांतल्यान भायर काडून उजो पालोवपी दळाच्या सुवादीन केलो। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। आमी ट्राय केली आनी आमच्या वांगडा फायर ब्रिगेडीचे जायते मनीस आसले, तांणी ट्राय केली पयलीं, बट तें जायना आसलें। आनी ते भाशेन आमकां ती बॉडी मेळपाक म्हाका दिसता आनीक आमकां 12 वरां रावचें पडटलें बॉडी वयर येवपाक। सो आमकां जाय आसलें तेचे पयलींच ताका कितें करून काडपाचो। सो आमी जायते 2 रावंड मारले आमी। म्हाज्या वांगडा म्हाजो कलीग मिंगल फेर्नांडीस, एक्स सरपंच, आनी तें आमकां मातशें डिफिकल्ट पडटालें कित्याक एकलो 2 जाण उदकान वचोंक मातशी रिक्स भिरांत दिसता। सो कोण तरी सपोर्टाक जाय आसलें। सो हांवें आमचे जे लायफ गार्ड आहा तांकां उलो मारलो, तुमी मातशें या म्हणून। ते म्हणाले ऑफिशियली आमकां येवंक जायना, बट तेणी ट्राय केली। आनी 2 भुरगे आसले, एक आमचो तुजें नांव कितें, दत्ता कोरगांवकर, आनी दुसरो आमचो लेझली रॉड्रिक्स। आनी जेन्ना आमी लायनीन अशें वचोन चॅक करताले तेन्ना तेच्या पांयांक आदावलो तो। म्हजी बस येवजणे खाला बशींनी प्रवास करपी बायलांक 50% सूट दिवपाची घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। सांखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। बशींनी प्रवास करपी बायलांक आता खोशयेची खबर। कदंबा सयत खाजगी बशींनी प्रवास करपी बायलांक आता तिकेटीन 50% सूट मेळटली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोषणा केल्या। सांखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। म्हजी बस येवजणे खाला जे बस धनी आपल्यो बशी चलयतले तांकां लुकसाण कशेंच जावचें ना, उलट वर्साक तांकां 2.5 लाखां मेरेन फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। ते भायर नवी बस घेवपा खातीरूय तांकां अनुदान मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। हे कार्यावळीक वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिनो, कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। लेडीज प्रायव्हेट सेक्टरात काम करतात, म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरात ताका 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचे दिले, सगळ्या बसींचे दर सकाळ। म्हणजे इतून प्रायव्हेट सेक्टरात कामां करपाक जाय। तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें तो आमी विचार करता। तुमकां लॉस भितर पावत आमी करतले ना, बट चड म्हणून करता हांवें आज आतां हे मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म म्हाजी बस येवंकी वो भरून दियात। कामगारांच्या फंड्यात सगळ्यात फाटले पावती तारखेलो फक्त 50 जाणांकूच फायदो मेळ्ळा। तो आतां 50 जाणांक मेळपाक नाका, आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर। आयच्यान कार्यक्रम सुरवात जाला। 22 सोमारच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांचे ज्या जाग्यार जे बेगीन जॉईन जावपाक तयार आसा आमी थंयूच कार्यक्रम करपाक तयार आसा। म्हणजे ग्रामीण भागात पयलीं कित्याक करता, कारण ग्रामीण भागांतले बसपाक आमी पळयता की चड लॉस सहन करता। म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल केरीच्यान बस सांखळे येता जाल्यार ताका एकदां चड लॉस सहन जाता, ताका फायदो जावचो म्हणून ग्रामीण भागांतल्यान पयलीं
नेक्स्ट आमी धार बाजारात सांगे केपें काणकोण आनी मागीर पेडणे आनी ताज्या उपरांत फोंड्या मडगांव म्हापशा आनी वास्को हे तिनूय आमी कवर करता. पण 8 ते 10 दिसाच्या भितर सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेता. हांव गोंयांतल्या सगळ्या प्रायवेट बस ओनरांक आव्हान करता की म्हाजी बस स्कीम ही आमी खूब बऱ्या पद्दतीन डिझायन केल्या. तुमकां प्रत्येकाक कमीत कमी वर्साक आमी नवीन बस चेंज करीत सुदारले जाल्यार वर्साक 2.5 लाखाच्या सकयल अशेंच म्हणजे फायदो म्हणजे 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड फायदो मेळटलो ह्या खात्रीशी सांगू शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नुस्तें विकतें घेतना हें ताजें आसा काय ना हें पळोवनूच घेवचें. सुरावले वाठारांत पोवशेल्लें नुस्तें ताजें आशिल्ल्याचें सांगून विकप्यांचो पर्दाफाश केला. पळयात पुराय बातमी. नुस्तें बगर गोंयकारांक उणी वचना, पूण गोंयकारांचें हेच आवडटें नुस्तें जर ताजें आशिल्ल्याचें सांगून तुमकां पोवशेल्लें विकपाक लागलें तर हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गजाल खरी. सद्या गोंयभर वचत थंय रस्त्या कुशीक गाडी लावन नुस्तें विकतात वा 2 ते 5 नुस्तेकांनी विक्रेक बसतात. सुरावले वाठारांत घडिल्लो प्रकार आयकलो जाल्यार गोंयकारूच आतां नुस्त्याक विकतले. सद्या गोंयांत नुस्तेमारीचेर बंदी आसली तरी लेगीत भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें गोंयांत येता. मडगांव एसजीपीडीए मार्केटांतल्यान भायर मारिल्लें नुस्तें कांय बायलां काडून कुशीत दवरतात आनी सांजे वेळार सुरावले वाठारांत विक्रेक बसून लोकांची फसवणूक करतात. हो सगळो प्रकार सोपो कंत्राटदार मिलाग्रिस फर्नांडीस हाणें उक्ताडार हाडटकीच एफडीएचे अधिकारी ह्या सुवातेचेर धाड घालून नुस्त्याचे नमुने चांचणी खातीर व्हेल्यात. फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर अहवाल येतकीच सगळें स्पश्ट जातलें. मात आतां नुस्तें मोगी गोंयकारां मुखार एक व्हड प्रश्न उप्रासला. दर एकल्यान खंयच्याय नुस्तेकारां कडल्यान नुस्तें विकतें घेतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. सिच्युएशन हे आमगेले गोंयकारान आयज चोवपाचें हिंगा स्क्रॅपाचें नुस्तें हाडून इंगताले एकदम क्लियर करता सारकें. होलसेल फिश मार्केट एसपेटेचो बंद जाले उपरांत त्यो सगळे एजंटाच्यो गाडयो आहा त्यो भायर येताय. भायर येवन हे एजंट हे मायग्रंट्स हिंगा नुस्तें घेताय ते येवन थिंगा रावताय आनी ते नुस्तें घेताय आनी हाडून हिंगा इंगताय. आनी इम्पॉर्टंट म्हणलेलें हिंगा हुंय उदकाचें कनेक्शन ना, नोडाचें कनेक्शन ना. हिंगा हुंय आहा हिंगा इतली एक न्हूय आहा ते न्हूयन सगळे सुरेजाचें उदक सोडलें आहा आख्खे हारे बांदसून ते आख्खे आमगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन. आनी हिंकून सगळो गू आहा हे उदकांक. हे गुवाच्या उदकान हे नुस्तें धुयताय स्क्रॅपाचें आनी हाडून हिंगा इंगताय. ही मायग्रंट्स आतां हेंकां हे मायग्रंट्सांक कितें जाय पयशे हेंकां गोंयकारांचें पोणूच गेलें ना. आनी आतां हो पडे हिंगाचो पंचायत आनी हे सरपंच कोण आहा ते हे आमकां हेणी एक्चुअली हेंकां बंद करप हे इलिगल. एक हो गाडो आहा हिंगा हे गाड्याक लायसन्स पासून ना. सकाळीं हांवें विचारला तेका लायसन्स पासून ना हे गाड्याक. सो ही पंचायत आहा न्हू ही पंचायत म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी हेंकां निवडून हाडला हें काम करून एक बरें काम करूं मरे. सरपंच आहाय ते आनी लोक आयज तुमी बांबोली हॉस्पिटलान चोय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चोय वचोन रिकॉर्ड काडाय 99-95% लोक बरनाय. आमगेले गोंयकार सिकनसान आहाय सगळे असले डिजीज असले नुस्तें तुमी आमकां खावयताय. हे बंद जावपा जाय. हांव मागता आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सगळ्या गोंयकारांक. हो एक हांवें व्हिडिओ काडून सगळ्यांक पावयलो आनी हेजेर एक्शन जालें. दुसरें हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या बाणावलेच्या एमएलएकूय. तशेंच थँक्यू म्हणटा आमच्या कलेक्टराक आमच्या पुलिसांक. हें सगळ्यांनी मुखार सरून हे बंद जाला देखून. आनी हे आनी परतून हिंगा जावपा नाका. हे मायग्रंट्स हिंगा स्क्रॅपाचें नुस्तें इंगताय ते आनी हिंगा ह्या जाग्यार आनी परतून नाकाय. आमच्या गोंयकारांक तो नुस्त्याक जाय रिटेल बाजार आहा थिंगा वचून घेवपाक जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या भायर कांय जाण रस्त्या कुशीकूच गाडयो पार्क करतात. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप धोक्याचें थारपाक शकता. तेन्ना प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन योग्य पावलां उबारपाची मागणी जावपाक लागल्या. दुसरे वटेन पार्किंगेच्या विशया वयल्यान फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर खर टिकाय केल्या. मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर रस्त्या कुशीक जावपी गाडयांची पार्किंग हो सद्याक चर्चेचो विशय जावन रावला. हॉस्पिटलाच्या आवारात गाडयां खातीर पार्किंगेची सुवात आसतना कांय जाण रस्त्या कुशीक आपल्यो गाडयो पार्क करतात. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप धोक्याचें थारपाक शकता. एकाद्या वेळार अपघात जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असोय प्रस्न आसा. तेन्ना प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन योग्य ती खबरदारी घेवपाची मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात. पळय हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा ही हायवे आख्खी हायवे
हांगा पणजेच्यो वास्कोच्यो गाडी येता वयता सारक्यो प्लस आमचे पेशंटूय येता भितर. आतां पेशंटाक एक्चुअली फाटल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान पार्किंग जागो आसा पूण ते थंय पार्किंग करना, हांगा रस्त्यारूच दवरतात. आतां एम्ब्युलन्साक एक फावटी जागोच मेळना भितर वचपाक. तेन्ना आमचे पुलीस सेल आसा न्ही तेंच्यांनी येवन ते पळोवपाचें हांगा, खाली सिटींग पळोवपाचें न्ही. आउटसायड ऑफ द सोसायटी हॉस्पिटल इज द मेन न्ही. आमचे पेशंट येता वयता तांकां जागो जर प्रॉपर करून दिलो जाल्यार तेंच्यांनी बड्याच्यान भितर येवपाक जाता. हेजेर मातशें त्या पुलिसांनी दखल घेवची. तांकां नाल्यार ते सिक्युरिटी आसता थंय, सिक्युरिटीन पसून ते येवन पळोवपाक जाता आनी ते तांकां मातशें सायडीन बिडीन पार्क करपाक सिक्युरिटी दवरपाक जाता. हें म्हाजें मागणें. पार्किंगेच्या कोफुसावाक सरकारूच जपसालदार आशिल्ल्याची टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. हॉस्पिटलाच्या आवारांत पार्किंग आसा पूण थंय उदक साचून रावता. अशा वेळार लोकांनी गाडयो पार्क तरी खंय करपाच्यो अशेंय विजय विचारता. आयकात ताचें म्हणणें. हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लेम म्हणटा असो की हॉस्पिटल ते कंप्लीट सारकें आनी करून आतां कंप्लीट म्हळ्यार कितें, म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे भितर एटलिस्ट 100 व्हेहिकलां पार्क करपाक पार्किंग प्रोविजन केल्लें आसा खंय हॉस्पिटलाचे भितर. आतां हॉस्पिटलान भितर तूं पावत ना. कित्याक पावना? कित्याक थंय सारकें फ्लड येयल्लें आसता, म्हळ्यार फेरीबोट घेवन हॉस्पिटलान वचचें पडटा मनशाक. अशी परिस्थिती आहा. आनीक पायलट बे ना, बस बे ना, टॅक्सी स्टँड ना. आनी सरकाराचो एक ऑर्गन म्हळ्यार GSIDC काडटा आनी हायवेचेर उडयता. हायवे म्हणटा GSIDC करपाचें, GSIDC म्हणटा हायवे करपाचें. बोवाळान लास्टाक सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना. आनी जो हे डबल इंजीन, ट्रिपल इंजीन म्युनिसिपालिटी ताचे कडेन आहा, हे कांयच करनात. हे जर करताले जाल्यार आनी सरकाराक सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा सर्वसामान्य मनीस त्या हॉस्पिटलान वता आनी भितर सर्वीस मेळना ती मेळनाच. भायल्यान भितर पावपाक ताका फेरीबोट घेवची पडटली. थंय टॅक्सी स्टँड आसूंक जाय आशिल्लो, तो रिक्षा स्टँड जाय आशिल्लो, किंवा पायलट स्टँड जाय आशिल्लो. हे सगळें प्रोविजन करूंक जाय त्यांनी. आतां ट्रॅफिक सेलाक घालून जर आमी तालाव मारपाक लागले डबल पार्किंग जाता म्हणून, लोक म्हणटाले अरे आमकां भितरूय वचूंक दिना, म्हळ्यार हॉस्पिटल काडून तुमी ते नर्सिंग कॉलेजीस करूंक सोदता काय म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला दिव्यांग व्यक्तींक म्हयन्याक 2000 रुपया मेळटात. पूण हे 2000 तांकां पावनात तेन्ना सरकारान ते पयशे वाडोवन दिवचे. सरकारान पर्पल फेस्टिवला पयलीं हे पयशे आमकां वाडोवन दिवचे. पयशे वाडोवन दिले ना जाल्यार पर्पल फेस्टिवलात येवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी डिजेबिलिटी रायट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आलेविनो डिसान दिल्या. दिव्यांग व्यक्तींक गोंय सरकारान बऱ्यो सुविधा दिल्यात. पयशे वाडोवन दिवपाचो विचार फुडाराक करूं येता तेन्ना कोणे धमक्यो बीन दिवप न्हय अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. Purple Fest 2025 has been announced, and we have seen that the Purple Fest is not benefiting the grassroots people with disabilities at the grassroots levels. So we are putting forward our 7-point demand to the government to resolve the issues within 3 months. That is before the Purple Fest 2025. Failing which we will protest at the Purple Fest 2025. Our demands are as follows: increase in the Daynon Social Security Scheme from 2,000 to 6,000 per month as per order of State Disability Commissioner. Secondly is jobs for persons with intellectual disability. Jobs for persons with disability, intellectual disability, especially in the government sector. And also we want that the skill development centers, respite care centers should be started by the government. Our level best providing all the facilities to Divyangs. आणि तो जर दिव्यांगाच्या ह्या इंटरनॅशनल फेस्टिवल ज्या वेळार युनायटेड नेशन्स पासून कोलॅबरेट जाता, इफ ही इज ओनली कन्सर्न अबाउट ओनली दीस, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज वन अमॉंगस्ट दी स्टेट in India who is paying the highest component of this. Even we are not happy about it, but we will see to that is increased. But Purple Festival कशी कोणी धमकी घालता जर जाय ते बरोबर न्ही. ते आपल्याच भावाचेर अन्याय करपा सारकी ही गोष्ट आसा. पयलीं तांणी स्टडी करपाचें की खंयचे स्टेटींनी आमचे परस चड आसात फॅसिलिटी. गोवा इज अ मॉडल स्टेट इन ऑल दीस थिंग्स.
he should take permission of all the Divyang NGOs first before raising, before making such statement that he will protest against the purple flag. पणजे कॅसिनो कडल्या फेरी बोटीं कडेन लायिल्ल्या नो पार्किंग झोनात लोक गाडयो पार्क करून दवरतात. गोंयकारांकूच न्हय, भायले पर्यटक लेगीत नो पार्किंग झोनात कारी तशेंच दुचाकी पार्क करून दवरतात. हाचो त्रास बेतींतल्यान पणजे फेरयेन येवपी लोकांक जाता. हाची दखल न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान घेतल्या. ट्राफीक पुलिशेक सांगून ह्यो गाडयो काडपाक लायतले म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. बेतींतल्यान पणजे येवपा खातीर वा पणजेंतल्यान बेती वचपा खातीर पणजे कॅसिनो कडेन आशिल्ल्या फेरीबोटींतल्यान हजारांनी लोक प्रवास करतात. मात हे फेरी पॉयंटा कडेन आशिल्ले नो पार्किंग झोनात थळाव्यांनी तशेंच पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरल्या. हाका लागून फेरीबोटींतल्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण कांय लोकांनी मागणी केल्ली. Parking 5 minutes okay, but long time they have to pay parking. Either they can keep. पूण हांगासर पार्किंग नो पार्किंग म्हणून बोर्ड मारला तरी लोक पार्क करता. Government should take action, no? Just pick up the bikes, let them have fine, or it blocks everything like crowd. When it is peak hours, it will be crowded. Okay, no problem. I travel leisurely. For daily workers, it should be very frequent. मी ते मुद्दा मारून घेतलेले की हांगासर सांजच्या टायमार सकाळच्या कामाक वयता पळय तेन्ना खूब रश जाता म्हणून आनी भितर सरपाक आनी भायर सरपाक एक वेळ धरूंक ना. करून हांगासर एक लेफ्ट सायडीक एक वेळ धरूंक जाय बायकांक लायन लावपाक ऑर 4 व्हिलरांक कितें घेता पळय तांकां आनी तशीच वचपाकूय एक सायड अशी घालूंक ते उठय जाल्यार आडते परते. पूण लोक आतां पार्किंग लायता म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम जावपाक लागला. हय ती पार्किंग येता आनी मदींच येता वांकडी गाडयो घालता लावपा खातीर आनी लोक कितलो टायम रावतात आनी ते झगडे घालतात दुसऱ्याचेर आनी भितर सरळ कोण येता पळय टायम लागला धांवता तांकां ते त्रास जाता. कित्याक ते गाडयो आडयो तिडयो तुज्यानी काडटा हांगा ते जम्म कसो वळख मारता चडीन जाता जम्म करून एवढेच वळख मारता म्हणून हांवें हे उडोवंक तांकां शीस उडोवंक जाय तांकां. त्या खातीर हांगासर जाल्यार हांगासर एक पोलीस तरी धरूंक जाय आनी भितर तरी ना कोण जाल्यार तेंची सेक्युरिटी धरूंक जाय. पयले हेचे डिपार्टमेंटाचे इन्स्पेक्टर आसले ते पळयताले कोणाक मनशाक ते दवरताले ते कांय उरोवंक ना. हे विशीं जेन्ना न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायाक विचारल्यार तांणी सांगलें ट्राफीक पुलिसांक सांगून पार्क केल्ल्यो दुचाकी आनी कारी बेगीनूच काडपाक लायतले म्हूण ताचें म्हणणें. जेन्ना नो पार्किंग बोर्ड करता ती सायन बोर्ड लायता ताच्या नंतर लोकांनी ते हें करप आसा. वी डू नॉट हॅव अ ऑथॉरिटी टू लिफ्ट दी व्हेकल. आमी हातून भितर पोलिसांक कळयतात आनी 1-2 फावटी आमी कळयल्लें आसा आनी परत एक फावटी आमी कळयतले. जाता कितें की थंयच्यान लोक जे येतात कोणी गोंयकार असतात थोड्योश्यो बायलोय असतात आमी तांकां हें करपाक म्हणजे ते मेन रोडाचेर जायना पूण तरी आसतना नो पार्किंग बोर्ड आनी इट रिमेन्स आयडल. एखादे वेळ ताका लागून आमचे जे आमी नो पार्किंग बोर्ड कित्याक लायिल्लो आसा ही एखादे वेळ आमची आनी कितें एक्टिविटी येतली बी म्हणून. इट इज नॉट मेंट फॉर पार्किंग बट पीपल आर पार्किंग देन वी विल इन्फॉर्म द ट्रॅफिक टू जस्ट क्लियर इट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. कर्नाटकात चामराजनगर जिल्ह्यातल्या नर महाडेश्वर अभयारण्यात 5 वाघ मेल्ल्या अवस्थेत सापडले. हातून एक वाघीण जाल्यार 5 पेटे आसात. रानमंत्री ईश्वर खांडे हांणी ह्या विशीं चवकशेचो आदेश दिलेलो आसा. 5 वाघांक वीख घालून मारिल्ल्याचो दुबाव आसा पूण वाघांक कशें मरण आयलें ह्या विशीं खरी म्हायती सामकार आयिल्ली ना. मध्य प्रदेशा उपरांत कर्नाटकांत सगळ्यांत चड वाघ आसात. वाघ गोरवांचेर हल्लो करून तांची शिकार करतात. ताका लागून लोक वाघांक वीख घालून मारतात आनी हालीं तेंपार वीख घालून मारपाच्यो जायत्यो घडणुक्यो उक्ताडार आयल्या. कांय वर्सां पयलीं गोंयानूय वीख घालून 4 वाघांक मारून उडयल्ले. फोंड्या म्हालांत भटक्या सुण्यांचो वावर खूब वाडला. ह्या सुण्यांक लागून हल्लो करप्यांचो न्हय जाल्यार अपघातांच्या घडणुकांनी लेगीत खूब वाड जाल्ली आसा. रस्त्या कुशीक चलता आसतना कांय सुणी हल्लो करपाक आंगार धांवन येतात. देखून संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो म्हणून फोंडेकारांनी मागणी केल्या.
फोंड्या म्हालात भटक्या सुण्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. ह्या सुण्याक लागून हल्लो करपाचेच न्हय तर अपघाताच्या घडणुकांनी लेगीत वाड जाला. कांय म्हयने पयलीं दुर्गाबाट वाठारांतल्या एका माणकुल्या चलयेचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. जाल्यार फाटल्या 2 वर्सांत 100 परस चड लोकांचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्यान फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार केला अशी माहिती मेळ्ळा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी फोंडेकार करपाक लागला. फोंड्या सिटी एरियेक कुत्र्याची भटक्या कुत्र्याची भरपूर संख्या वाडलेली आहा. ते कुत्रे मोटरसायकलीर जावं मागीर अशें कोण चलोन वतात तेंच्या फाटल्यान धांवता. ते एक फाटले एक भुरगो घास मारून तो भुरगो इंजर्ड जाल्लो आहा. पूण हांव लोकांक मागता की गव्हर्मेंटा कडेन ह्या कुत्र्या भटक्या कुत्र्या खातीर तेंच्यांनी उपाय करचो. जगभर आतां म्हणजे फोंड्यान कितें जाता खंय गांवांत वयत आसता कुत्रे ताका आंगार वयता आनी प्रत्येक कुत्रे येता प्रत्येक मनशाक घास मारता आनी जावं एक केसी भरपूर वाडलेली आसा. आतां हें कितें जालें की घास मारलें की म्हणटकीर आयडीन त्या आयडीन जावं म्हयन्याक जाता 25 ते 100च्या वयर जाता कुत्रे आतां मनशाक घास काडपाक प्रत्येक म्हयन्याचे आतां 100 केसी आतां आयडीन आसता. तर हेजे आतां हे गव्हर्मेंटान सीएमान कितें तरी या फोंड्याच्या आमच्या आमदारान कितें तरी हेजेर हें करपाक जाय. बाबा कुत्र्याचेर करपाचें कितें. सद्याक पावसाचे दीस आसा आनी पावसाच्या वेळार गडगड बीन मारले कारण जर कुत्र्यांनी घास मारलो जाल्यार इफेक्ट जावंक शकता. सो इतली कुत्रे ज्या जाग्यार वता ते कुत्र्यांची खूब हें वाडलेली आसा संख्या. तेन्ना सरकारा कडेन मागता की तेणी ह्या कुत्र्यांक खंय तरी व्हरून म्हणजे हांगा जे थोडी संस्था आसा थंय हें करून कुत्र्यांक हांगसरल्यान सिटींच्यान हें करपाचें आनी भायर खंय तरी ज्या जाग्यार पळय रानां बीन आसा थंय सोडपाक जाता. ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना थंय तांकां सोडपाक जाता. आनी जेणे करून एक चुकून जर एक कुत्र्यान जर कोणाकूय घास मारलो जाल्यार आतां पावसान प्रॉब्लेम जावंक शकता. तेन्ना सरकारान तेजी काळजी घेवची आनी तेंचो बंदोबस्त करचो. फोंडा सिटीन गेले कांय म्हयन्या पासून सध्या भटके कुत्र्यांचें प्रमाण वाडलेलें आसा. विविध बिल्डिंगेचे सकयल तशेंच विविध रस्त्यांचेर हे भटके कुत्रे दिसून येतात. एकंदर एक 5 पेक्षा चड सुद्दां टोळी कशी एक कुत्रे हे सिटीन वावरतना दिसून येतात. ताका लागून लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. कारण 2 म्हयन्या पयलीं एका ल्हान भुरग्याक ह्या भटके कुत्र्यांनी हल्लो करून ताचो जीव घेतलेलो. ताका लागून आतां रस्त्यान वयतना आनी तशेंच 2 व्हिलरवाल्यांक हे चावे घेवपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. फोंडेच्या हॉस्पिटलांत गेल्या 2 वर्सांत अशें दिसून येयलां की म्हयन्याक 100 पेक्षा अदीक चावे घेतलेल्या पेशंटाचेर ट्रिटमेंट केल्लो आसा. हेजे वयल्यान दिसून येता की हे भटके कुत्रे खूबच डेंजरस जाल्ले आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोंयांत 13 ते 15 वर्सांच्यो पोरण्यो फेरीबोटी आसात. ह्या फेरीबोटीची आतां सामकी अवतिकाय जाल्या. फेरीबोटींक कळम आयला. सुरक्षेची कसलीच उपकरणां ना. चोडणा फेरी जशी घडणूक घडली तशी राशल बोरये वाठारांत घडपाक शकता म्हणून समाज वावरपी रॉक मास्करेनांस भंय उक्तायला. तेन्ना सरकारान ही 15 वर्सांच्या फेरीबोटींची दुरुस्ती करची अशी मागणी ताणें केल्या. 2012 जेन्ना BJP सरकार आयलो त्या टायमाचेर 33 सुमार आमचे फेरीबोट आसलेले. आउट ऑफ 33 8 फक्त न्यू आयल्या कळ्ळें का. सो इट मिन्स टू से रिपेर मेंटेनन्स चेंजीस ज्यो पड कितें जाय आसल्यो त्यो आजून पासून जाल्यो नाही. चोडणा जे पड घटना घडल्या ती सेम हिंग राशोल जावपाची आहा. राशोल शिरोड्डा पांचवाडी बोरये हिंगसो लोक जायतो हिंग आमगे साश्टी हो रूट घेवन येता. सरकारान हेजे नदर घालपाक जाय. कित्याक तूं आतां हे पड फेरीबोट आहा ते चोवपाक सगळ्यो रास्टेड आहाय. देर इज नो सेफ्टी इक्विपमेंट्स देर. स्टाफ इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड प्रॉपरली. रास्ट आहा तो चोवपाक गेल्यार हाल्यांक मोडपाक शकता. सामान्य मनीस जो पड ते जाग्याचेर येता तेंचो पळोवपाक वचना. सरकारान हेजेर नदर घालपाक जाय आनी ही पड changes or repair, maintenance or even for that replacement of the ferry boats has to be taken. R&D department हेजेर नदर घालून पळोवपाक जाय. बिकॉज budget allocation सरकारान हेजेर केलो पळय आहा. where is that money going? Probably this money is going for corruption purposes. हिस्ट्री शिटर टार्झन पार्सेकर, सागर पाटील आणि सनीश घाटवाळ हांकां म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात 11 दिसांची न्यायालयान बंदखण दिली.
ह्या तिगाय आड खून मारबडे खंडणी वसूल करप अशे साबार गुन्यांव नोंद आसात. हे तिगूय जाण एका वर्सा परस चड काळ फरार आशिल्ले. उपरांत पोलिसांनी सांपळो वचून तांकां पेडण्या वाठारांत अटक केल्ली. गोंयांक जर 5वेचार करतले जाल्यार ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन टनेल बांदपाची गरज आसा. तशेंच शेकां ही फकत दर्या वेळांचेर न्हय जाल्यार शेतांनी लेगीत आसपाक जाय. तरूच शेतां 12 म्हयने 5वेचार उरतली. देखून ह्या संदर्भात बेगीनूच आप मजत गटाच्या आदारान हाचेर काम करतले अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. वी हॅव टू मेक गोवा ग्रीन अगेन. आनी हें जर आमी करतले जाल्यार म्हाका दिसता ग्रीन कॉरिडोर्स आनी ग्रीन टनल्स ट्रेडिशनल जम वापरलेले तो प्रतिभान मेन्शन केला की आमी आमची गोंयची झाडां गोंयची फळां तिती दवरूंक जाय. ते रस्त्याच्या सायडीन तिती दवरली जाल्यार वायट कांय न्ही. हें करचेंच पडटलें. हें करपाक आज सरकाराक म्हाका दिसता लॅक द बील. पण तुमच्या हातान ऑप्शन आहा. तुम्ही रोखडोच तो सरकार बदलून बील हाडपी म्हणून मनशांक निवडून दिवं आनी ते केलें जाल्यार गोंयांत फुडार आसा. एग्रो टुरिजमाक फुडार आहा, शेतीक फुडार आसा. आनी ते तुमी हांगा कृषी मेळावो करून जे कितें सुरवात करूंक सोदता ताकाय फुडार आसा. हांवें एक अशें प्रपोजल घाल्लो सरकारा फुडें. शेत म्हणटा तें फक्त बिचार कित्याक घालचें काय म्हणून. शेतान कित्याक दिनाय. शेतान जर शेत तुवें अलाव केलें जाल्यार ते शेत पयलीं 365 days ग्रीन उरचें पडलें. गोंय जर ग्रीन उरलें जाल्यारूच गोंयांत ट्युरिस्ट येतलो. आनी ट्युरिस्ट जर येवन ते शेकार वतलो जाल्यार ताणें तें रोवचेंच पडलें. आनी मागीर ते फार्म टू टेबल म्हणटा तो कन्सेप्ट जो आहा हांव तो पळोवपाक गेलो म्हणजे हांव म्हज्या मतदारसंघाचो कन्सेप्ट एडॉप्ट करपाचो आहा प्रायवेटली सरकाराचे सपोर्टाचे शिवाय. आनी आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपां मदीं करपा खातीर तिका हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.